संसाराची कुशलताय बघून म्हजी आशा संसार तुका खंयच्या जाग्यार वचूंक जाय देवा म्हाका गोंय पळोवंक जाय अरे संवसारान कितलेच जागे आसात जाल्यार तुका गोंयच कित्याक पळोवंक जाय हांवें आयकलां संवसारांतले जायते भोंवडेकार गोंयांत येतात म्हणटूच म्हाका जाणो जावंक जाय गोंयांत आसा तरी कितें बरें आसा कितलो तेंप तुका संवसारान रावूंक जाय देवा म्हाका फकत एकूच परस ह्या संवसारांत धाड जोर तुका संवसार मानलो जाल्यार थंयच राव नाजाल्यार परत स्वर्गार यो चल गोडव्या चल संवसार भोगून यो तू इतले बेगीन परत कित्याक आयला हांव समजलो तुका गोंय मानतलें आनी तूं थंयच रावतलो म्हणून देवा तुवें हो संवसार रचलो तेन्ना कितलो सोबीत आसलो होय जाल्यार आतां ह्या संवसारान कितें आसा देवा आतां हो संवसार सगळोच बदलला संवसार बदलला तो कसो देवा हांव जाणा तुका ह्या संवसाराची सगळी खबर आसा म्हणून होय हांव सगळें जाणा तरी आसतना तूं सांग कारण म्हाका स्वर्गार कुलगोतरी आनी इफेर्नांत आसतल्या लोकांनी ती आयकूंक बरें तर देवा हांव तुका दाखयतां ह्या संवसारांत कितें घडटा तें
विनायक माता
फुडें कितें जाता तें हो पळय हांव पळयतलो हो पळय आतां हांव शिवानंद म्हजें नांवच आयकून हें आतां म्हाका कळ्ळो गांव शिवानंद म्हजें नांव आयकुना इतलो तेल जालो हांव म्हजें स्वप्न पुरें करूंक सोदता बाय पूण म्हाज्या ह्या पुरत्या नशिबान बाप्पा, तू तुझ्या नशिबाक
लेण्याचे राजाच्या आणि शिंपाच्या आणि दलाच्या मुलाला उजव्या पावल्यात आपले नाम आणि ते वाईट काम दाखव त्याच्या लोकांनी रक्त होण्याचा काम वाजेची काय तुमका गाडी मारून वाजता तुम्ही
बाबा, सो महिन्याची खबर आसा
आमच्या
तो हांगासर आसा आनी ना म्हटल्यार कासार वर्णेचो गांवकार जाला अशें म्हणपाक शकता. ताचें नांव पंकज कुमार. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर. सुरवातेक बारीक सारीक कामां घेत ताणी थारायलें हांगासरूच कबूल करचो. तो आपल्या कुटुंबा सयत हांगासर रावता. ताचें स्वताचें घर आसा. तो हांगासरलो वोटरूय जावन आसा. ह्या गांवांतल्या लोकां कडेन चर्चा केल्या उपरांत अशें कळून येता की ताचे बगर ह्या गांवांतल्या लोकांचें पान भरना. ताणी हांगासरल्या गांवकारांचेर इतली जागृताय केल्या की देवळांतल्या दर एका उत्सवाक तो मुखेली. महाप्रसाद म्हटल्या उपरांत ताचो पुरस्कर्तो पंकज कुमारूच आसपावता. शब्दाचो पक्को. कितेंय बारीक सारीक कामां आसूं दी ती फटकन करून दिता. बरें पयशांकूय रावता आनी लोकांक आदार दिता. हें करता करता हो आतां गांवकारूच जाला. कांय जाण बरें म्हणटा की पंकज कुमार आतां फक्त कासार वर्णेचो थंय म्हाजत जावपाचो उरलो. काश्मीरी आमचे गोंयांत येवन आपली दादागिरी चलयतात. हे काश्मीरी एका मुख्या भाशेन आमचे जिणेंत लासून काबरां करतले आनी आमकां कांयच पडचें ना माय. आमकां कांयच पडचें ना. कारण हो उजो लासता. हो उजो उलयना.
होय जसं नमस्कार तुझं उघडास आणि माझ्या मनातलं व्यथा ही सांगायला अनुभव तुझ्या मनातूनच म्हण तू हसताय ना मनुष्य हांव तुजी कोंकणा बरयना पूण हांव तुजो जायतो मोग करता आनी तुका मेळूंक सोदता ना मनुष्य आयज हांव ना पूण फाल्यां जरूर येतो शुअर फाल्यां ह्याच वेळाचेर ह्याच कारणान आमी मेळचे बाय बाय हांव एक वर जाल्यार हांवें तुजी वाट पळयली आनी तूं म्हज्या लागीं येवचे पयलीं तूं फोनार उलयताय अनुष्का तूं कोणा लागीं उलयताली आमचो खूब ताच्या लोकांक कसो आमचो जीव बीन कसो जायना हॅलो हॅलो अनुष्का बेन दिसत अनुष्का तू खंय आसा तुज्या बरोबर म्हजें नांव जायना अनुष्का हांव तुमच्या रुमान रावता ताका कितली वेळ आसा पळय
Thank you.
काले तुझे कोई नहीं आम तो रात को सौरभ पिया था अरे आपकी रात को सौरभ पिया था चांगला बोलो तुझा मानी बात सुना ये ना लॉस मुक्का किस्ता कोई मुझे भाई मोहब्बत आमचे खासदार झाले आणि ईज काय तू माझ्या बारे ऐसा वीसा नाम यात्रा बसून येतात तुमच्या नाटकामध्ये सात्विक मत झेलू जातात मानल्या देव ना करा पातळ सर मानिला या दोघांवरती वाद तुमचे बदले तुमचे कादारी जिंकतात असे पुन्हा झाल्यार फुडाराक तुमकां भुरगीं जातात तुमच्या धर्मान वाडोवची हे तुमकां चड अवघड जातलें अजून माझ्या गेले असतात ते असे बात आम्ही ख्रिस्ता म्हणतो आमची मुलगी ख्रिस्ता म्हणतोय आमची मुलगी हिंदू जातली अरे काय अडकूच ना लागली दूध विकपाक बाबा बाय पहिले तुमचे कादारी जिवी सुधाया कांदाची सुद्धा कोण सुद्धा नीना राहुल बोलायला नाही पोषे राहून गेले सेन्सर पहिले तुम्ही म्हणता तू म्हाका एक सांग आखी रात मला बसून सॉरब कित्याक येता हे माझ्या सासूबाई दिल्या माझ्या इष्टात दिलं ना ते बाकी पोलीस झाले तांका दुसरे भाषेत चुकून आमच्याचा आदरान आणि तुही म्हाका माझे इष्ट आणि मागे तांच्या बारा आम मुळे चुकलो बाबा सेन्सर तुझी फाटल्यान पुलीस लागले जाल्यार त्या पार्सलांत आसले तरी कितें नॉकलो रेडी कसली जाय ताची पार्सला हांवें ताच्या इश्टाक मदून दिला म्हाका त्या शाणेकाचो उदो लागता आनी एक बाबा तूं हो सॉरब पिवन तुज्या जिवी पिड्याक नाका तूं आजून थर्ड आसा हे बरी तुजी जिवी काबार करूं नाका हे वो सरस सिगरेट पिया आताची फॅशन बेस्ट फॅशन जाता हांगाच ह्या तरणाट्याचेर चुकता नाका जाल्ल्यो फॅशनी करून आपले जिवी पिड्याक करतात आनी मागीर रमतात पावस पडच्या आदी आपले घर शिवूंक जाय नातोर ह्यो नाका जाल्ल्यो पिवपाच्यो आनी सिगरेट ओडपाच्यो फॅशनी करून तुमच्या जिवी काबार जातले कित्याक ह्यो नाका जाल्ल्यो फॅशनी करतोच तूं एका तुज्या परी तुमच्या जिवितांत भितर सरता आनी तुमकां गरज ना हे तुमचे जिवीत काबार करतात कित्याक ह्यो फॅशनी एका उज्या परी तुमच्या जिवितांत भितर सरता हो बुजो न्हय ना
Maravilhoso,
माय असले मोठे कपड्यांनी चढवा पोलीस दिसताना कोण ती विल्ली दिसतात आणि आकाश लागून आमचे बाकी चढे ओळखतात आणि आपण ते चढ्यांचं बसलो दुनियावर अजून दुनियावर असा तुझ्या असलेला आवय बापायचो जिनात बसलो नाका झाल्या कामानी सपोर्ट करतात आपण बोलली ना किती बाय ते म्हणून आता डोळे असतात डोळे असून बसून
काश्मीरी जो आमच्या गोळात रावतालो तो म्हज्या मनान
सोड तिचे सोडून आम्ही नाही पावतो पूण हे सोड रे फॅशन नाही आता ती शी 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 हांव जाणा हांव कांय सोडिका ना तुका कितें येता कितें नाका तें सांगता तुमकां जाय तें जाय तशें न्हेसपाक जाता पूण इगोर्जीन तरी मातशें कितें न्हेसपाक जाय न्हू सामकें पादेर न्हय तें तर थोड्यांक आसता खास वेगळे करपाची तांच्या कडेन आनीक चाल लायली घेतली दामी मेळ्ळी अरे आग पेटल्या फॅशन कोतान मोळ्याची अरे मोटकी कापडां काजची फुली कापाय पकड घालून मोहात अरे खेळ माझी पाड ताजो रुपली काटायचो उबो काढून पानां पाटी मोळी कापडां न्हेसपाक घेता सोडी बारा बारा बांदून जाया उडकी मागीर उडकी जावं जावन मोहात
तो कोण आवय मी साशे आलेली ते सांगू त्याची हे लूट मारचे सोन्या दाखवले आता साहेब तुम्ही सांगू का वर गेले इकडे गावात गाडी मुलगी बापा आता मारे का आवई का
रेडिओ मध्ये जोक सांगतात इंग्लिश इस्कॉला वचना म्हणून ताची मॅडम ताच्या कानार ताची मॅडम येता तो पळोवन ताचो छापाय धांवत 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 गाड्याक आनी म्हणना सांगता रुची बेगीन निघ कित्याक तुका मॅडम तूं सोडून गेला इंग्लिश इस्कॉला वचना पूण रुची बाबा कितें सांगता छापाय 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 पूण तूं न्ही
मुंगसूला दवरलो तें म्हाका सांगला मुंगसूला धाडून दिलो ना रे हांवें गुंजलो गेलो आनी तो तुजी असो मोठा आपल्या दोळी घालना एक काम कर तिची भाषा तुम्ही मोठा आहे तुमचा बडा
तुमका भुरग्याक मारतात गेले म्हणटोच आमी पुण्याव गाडी आमी मारतात ती नाचणार पुण्याव गाडी जाल्यार म्हाका आमी कोणचे कोणी कितें आमी तुमका भुरग्याक मोगा आनी विश्वासान वळयता आनी शेती आमकां मेळटा कितें असलें दूध म्हज्या पुताक या वेळेला आमदारी मारायची वाजलो आनी कांयच करूंक जायना आमी फकत देवाची मागणी करूया माय चल माय आमी देवाची मागणी करूया माणिका बघोस ते नको ते किती करताले या वेळात तुझा पार तुझा तो पोरवाचो
पावसाने डोनेशन दिला आणि तुमका दुपार ते कडे डोनेशन पुशना ते सांग काय आम्ही भोवले आणि आमकां एक काश्मीरी मेळ्ळा डोनेशन दिवपाक तेणे आमकां बरें लाख बोटी पूण सांगिना म्हणून आमी हे सिंगींग कॉम्पिटिशन करपाक बसवले ती सामाची तेन्ना सुवर्ण आपणे कितू जाणांनी नांव घेवपाक सुरू केलें आमी एक भितर घालून तो फुकट घेवपाक तयार सगळे आमकां डोनेशन दिवपी मनीस काश्मीरचो आपलो ताचें नांव निसर केसर आनी ताचे बरोबर आमी चार म्हणून आपयला अळटोणाची सिसोड तांकां आयज आमंत्रण दिवया आनी ती सांगोचे ते सगळे जाणटे सिंगींग कॉम्पिटिशन येयलेलो तेणी केन्ना फोन काबार करतले आनी आमी चिंतिल्लें तेगे ऑडिशन करून तांकां काबार करपाक आनी फकत आतां 4 जाण निमाणे उरले तेंचे कॉम्पिटिशन आयज तुमचे मुखार दवरले तर आयज चीफ गेस्ट आपोवया आमचो काश्मीरचो निसर केसर आनी ताची सिसोड कॉम्पिटिशनाचे चार जे सिंगर आसाय तांकां आमंत्रण करता आमचो पयलो सिंगर जावन आसा मुंबयचा सिंगींग राजा पप्पी लेवी
रायझिंग स्टार सिंगर सध्या सांगायचे वेळी तियात्र मांडण्या चालू असा आणि त्या तियात्रात ते नाचता पण आम्ही त्याला मेळाव्या प्रमाणे आमकां सांगले आपण गोंयांत जाणा एक हांगा आमच्या सिंगिंग कॉम्पिटिशनाक एक गाता आमकां ते आमचे रायझिंग स्टार मांद्रे सिंगर बाय वियोला
तुमचे आवडीचे गुळगुळीत ताळ्याचे तांबड्या केसांचे Benjamin, ayo kau ingat. Kau saya siapa pun saya naik pagi lah, orang. Anjing tak? Oleh. Jadi, okay. Enggak bakal bicara katanya. Design के होना, design के साथ, now to take care, I put semua biar masih panas.
वच जायना दुसऱ्याच्या पायाचो वाडो तुमच्या पायान घालूंक चिंती नाका कित्याक कोणाच्या पायाचो वाडो कोणाकूच जायना पायांक कशे भाशेन वाणो घालूंक जायो आनी त्यो कसो काडूंक जायो हें आमी बेस बरें जाणात सिमरन तुका खबर ना तुजो बाप कसोच मरूंक ना ताचे गाडयेन आमी बॉम्ब घालून शिमेशी मारला तुझ्या दाड्यात काम शिकवलं आणि तू ऐकता दिवशी मारलो इतले या पुरुषाचे पुरुषाचे दोन वाटी किरेच काय आणि पुरुषाचे किरेच काय तुम्ही असताना तुम्ही किती केला ते सारखे करून ना जोडणी बस हे आम्ही मागे पळवते बायनीना चल इतर वच आणि ते कंपनीची सगळी कामं घेऊन यो आमका जिमेची मारच्या पहिली आम्ही त्याच्या गजराची सांग घेऊया ए ओ बळोय आता हाव शिवानंद माझे नाव माझे नाव सांगतो याला मागतो बघा शिवानंद माझे नाव शिवानंद माझे नाव एक वस्ती
ताका मारल्या उपरांत विधवा जातो न्ही. तुका तुझी कामाची गरज ना. कितेंच नाही लागत मोठ्यान जायतेच गोपिट्टे घेवन आसा. चल बाबा आता म्युझिक. हॅलो सर किती झाले मोठ्या डॅडी किती कासो तुम्ही त्या कोण पावले. मीना आई हांव पास करतोय पूण तुमकां पोलीस स्टेशनार पावयतलो. पोलीस स्टेशन किती हा. हांव व्हरून पावयतालो त्या पार्सलान ड्रग्स आसताले. आतां हांव पुलिसेक फोन करून तांकां तुमचे वयर सगळी म्हायती दितलो. अशें तर गोंयांत आसा हांव गोंयांत आसा बेगी येयात नाजाल्यार हांव पुलिसेक फोन करतलो. कितें जाला बाय इतलें उत्साह
तुम्ही बरे भशेन पळयात देखून हांव म्हज्या कलकाराच्या नांवान काळजाच्या कलयेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी एक सोत्राय निमाणें सीन पळयल्या बरोबर कोणेनूच आपली बसका सोडची न्हय देव बरें करूं
संसार बाकी तसेच घाटी झिरितात आणि नाका साला गोडण्यात हांव चड दुखी जालो आणि त्याच वेळार म्हाका चड राग आयलो म्हाका अशें दिसतालें उजो घालून हो संसार लासून असो भोव करून पूण सगळें सोसून आणि संसाराचे चुरचुरे करून हांव बरो जालें दोनया तूं जावन आसा रोजना ह्या संवसाराचो आनी फकत तूं गांव सोडिकार आसा कितें करूंक जाय तें ह्या संवसाराचें ह्या संवसाराच्या शेवटाक तूं रायपणाक येतलो तेन्ना ह्या संवसाराचें कितें करूंक जाय तें तूं करतलो वचना वशिवूचना स्थितीदान आयता तुमचे मांडकुली गोंय आनीक सोबीत उरूंक ना कारण गोंयांक उजो जाला क्युरिस्तांचो भ्रश्टाचाराचो चोरयांचो फटींगपणाचो गिरेस्तायेचो आनी आशेचो हो गोंयांक पेटलेलो उजो तुमचो घराबो तुमचे सोबीत गोंय आनी तुमचो संवसार तुमी तुमच्याच हातांनी लासून गोबोर करतलो हो नश्टो विसवणपण करता तसलो उजो मारून तुमच्या गोंयकारांच्या हातांत आसा हो बातम्यांचो सावरणाक बसलो भिरांकूळ उजो सवकासायेन पूण ओगेपणान सगळ्याक पेटत आसा जो तुमचे लोक दोळे आसून पळयना कारण तो उजो उलोयना